आता खबरो विस्तारान जे लोक रानात रावतात तांचे क्लेम्स जायना तांकां तांचे हक्क मेळून दिवचे म्हण शुक्रारा महसूल मंत्री आनी ट्रायबल वेलफेअर मंत्र्यान बसका घेतली। ज्या केशींनी वाद ना तांकां सनद दिवपाक सोमतेच पावल उखलतले म्हण माहिती मंत्री गावडेन दिल्या। RDX गोवा खातीर परवरेच्यान गौतम शिरोडकार। जे लोक फॉरेस्टान रावतात ड्वेलर्स और तांचे क्लेम्स आसा सेटल जायना रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रामसभा रिक्वायरमेंट ऑफ स्टॅट्युटरी रिक्वायरमेंट्स प्लॅन कशें करप आनी फॉरेस्ट रायट क्लेम्स कोणाक मेरिटाचेर ताका आसा ताजें कॉर्डिनेशन स्मूथ करून ताका सनद दिवन ताजो रायट ताका दिवचो हाज्या खातीर आज ही चर्चा करपाक सगळे जाण आशिल्ले। बाबू कवळेकर लिडर ऑफ ऑपोजिशन ऑल्सो हेज बीन रेजिंग दिस इशू बट अनफॉर्च्युनेटली आज तो आय थिंक इज आउट ऑफ टाउन सो ही वॉज नॉट देर। आमचो सिनियर मेंबर एक्स चीफ मिनिस्टर राणे इजिदोर प्रसाद गोविंद हांव आनी दीपक पावला पूण बाकीचे सगळे जाण मेळून आज डेलिब्रेशन हे केल्लें आसा अलॉंग विथ द रिस्पेक्टीव पीपल फ्रॉम कलेक्टर नॉर्थ कलेक्टर साउथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंट पंचायत रेवन्यू डिपार्टमेंट सर्वे डिपार्टमेंट विच इज अंडर रेवन्यू अगेन and there lot of issues have been discussed in last 1 hour, lot of brainstorming has been done आणि म्हाका दिसता आतां सुरवात जी जाल्या जे मंथली रिव्यू सेक्रेटरी रेवन्यू करतलो रिपोर्ट शेअरिंग जातले हे येता त्या काळान जे विशय इतली वर्सां रिजॉल्व जावना ते ह्या सरकार अंडर मनोहर पर्रीकर म्हाका दिसता विथ द इनिशिएटिव्स ऑफ रेवन्यू डिपार्टमेंट एंड ट्रायबल डिपार्टमेंट वी विल ट्राय एंड जेन्युइनली क्लियर इश्यूज विच हॅव बीन पेंडिंग। जे सनद मेळून आशिल्ले जे क्लेम्स आशिल्ले आनी जे खऱ्या अर्थान ग्रिवेन्सीस ऑफ पीपल वे देर जे सर्वसामान्य लोकांक ल्हान मनीस तांकां खंयच कोण पळोवपी नाशिल्लो हे सरकारान तांकां पळोवपाचें बऱ्या अर्थान स्थिर करून तांकां जाग्यार दिवपाचे केसीस ऑन मेरीट वील बी लुक्ड एट एंड ऑल कॉर्डिनेशन एस्पेक्ट्स इन टर्म्स ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ मॅन पॉवर इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट फ्रॉम ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंट हॅव बीन स्पोकन टुडे आनी हे कॉर्डिनेशन फुडें वता आसतना एक विषय गंभीरतेन फॉरेस्ट रायट क्लेम्साचो इशू रिजॉल्व जावपाक लागतो। ट्रायबल वेलफेअर डायरेक्टर त्याच बरोबर हांव स्वता डेप्युटी कलेक्टर्स आमचो स्टाफ आज खुबशा वेगळ्या वेगळ्या पंचायतींनी आज अवेरनेस घेतिल्ले आसा। एक्चुअली मेन रोल जो आसा तो रेवन्यू डिपार्टमेंटाचो आसा आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचो आसा आनी आजच्या ह्या मिटिंगेक आमी एक कंक्लुजनाचेर आयिल्ले आसा की ज्या केसीन भितर डिस्प्यूट्स ना ज्यो केसीस क्लियर क्रिस्टल आसा जेंकां सनद दिवपा खातीर आज आमी इमिडिएटली पावल उबारपाक शकता अश्यो केसीस पयलू आमी डिस्पर्स करचें अशें आज आमी सगळ्या जे रिस्पेक्टीव जे ऑफिसर्स जे आसात ते ऑफिसरांक आमी आज सांगिल्लें आसा। दुसरी गोश्ट खंय तरी कॉन्ट्रडिक्शन आसपाक शकता थंय थोड्योश्यो पेंडींग दवरून मॅक्झिमम केसीस ज्यो आसात 9,758 केसीस जे आसात ते जाता तितले बेगीन आमी पूर्ण करतले सुटाव करपाचो आमचो प्रयत्न आसा।